आमचे जे पर्सनल लॉ आसा तेजे गव्हर्मेंट इंटरफेर जाता जे आमकां नाका कित्याक जे आमचे देवान आमकां दिला जे आमचे देवान आमकां जे बूक दिला कुरान म्हणटा तेजे भितर आमची जे कोण रेबर आसा पळय कोण गायडर आसा पळय तांकां सुद्दां चेंज करपाक जायना सो गव्हर्मेंट खंयच्यानूच जरा बरोबर बी आसा पळय इंटरफेर जावपाक तांकां गरज ना आनी ते पॉसिबल बी ना गोंयांक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड स्वताय काडून उडोवप असली म्हणटा तुमचो हय मेन म्हणजे कितें यक्सा म्हणल्यार तूं सिवील कोड म्हणटा पळय सिवील कोड म्हणल्यार सगळ्यांचो सेम म्हणून हय आतां कशें आसा सगळ्यांचे सेम म्हणल्यार सगळ्यांचे देव डिफरंट आसा सगळ्यांचे प्रेयर सेपरेट आसा कोणाचे मंदीर आसा कोणाचे मस्जिद आसा ते बाकी समज तुका इतलो डिमांड की गोंयचो काडून उडोवचो हय आमगे पर्सनल मुस्लीम पर्सनल लॉ आसा ओके सो पर्सनल लॉ भितर पळय आतां आमी हिंगा क्रिस्तांव बी आसा हिंदू आसा मुस्लीम आसा आमी सगळे एज अ फ्रेंड रावता पर्सनल लॉ सो आमगे पर्सनल लॉ ते चेंज करपा नाका म्हूण आमी इतले मांग करता नाही म्हणतो कितें जाल्लें पर्सनल Yes. मुस्लीम पर्सनल लॉ चेंज करता कोणें सांगलां सो आतां पळय न्यूज आयला मोदीने चेंज न्यूज आसा तो रिगार्डींग इम्प्लिमेंटेशन ऑफ युनिफॉर्म सिव्हिल कोड पर्सनल लॉचे कोणेच उलयलो कोणेच उलयलो ना आतां सुद्दां कोर्टान सुद्दां आतां 16th हियरींग आसा 16th दिल्लीन हियरींग आसा की बाबा आमचे जे तलाकाचे जे इशू आसा ते बाबा आमचे 3 तलाक दिता ते नाका नाजाल्यार 2 करा नाजाल्यार ते नाका आमी कितें म्हणटा ते गव्हर्मेंट कितें सांगता ते आमकां नाका आमची जी पर्सनल लॉ आसा पळय तीच आमकां जाय 3 तलाका ते 3 तलाकूच आसूं